नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। म्हादयन हुपली धोक्याची पातळी न्हंय देगेच्या कामांक सादूरकायेचो इशारो। रेबो काडलो देगेवयल्या झाडांचे कितें? सांतिनेज खाडयेच्या देगेवयलीं झाडां पडपाक लागल्या हुमटून। सांग्यार IIT वयल्यान निर्माण जालो वाद। IIT समर्थक आनी विरोधकां मदीं तणावाचो वातावरण। कुंकळे बोगस वैजकी शिबिराचे आयोजन, थळाव्यांनी उक्तायली तिडक। पुलिशेन सुरू केला खासा पेट्रोलिंग मोहीम। दरेका म्हयन्याच्या 2 शेनवारा जातली खासा तपासणी। आनी अभ्यासाच्या तणावांतल्यान 10 वर्साच्या भुरग्यान काडलो घरांतल्यान पळ। मायणा कुट्टरे पुलिशेन मडगांव बस स्टँडा वयल्यान घेतलो ताब्यान। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। शेनवारा सकाळच्यान पडिल्ल्या पावसाक लागून साबार गोंयभर तशेंच 70 वाठारांतल्या लोकांची जीण सामकीच विस्कळीत जाल्या। बरेचशे व्हाळ आनी म्हादय न्हंय तुंबून भरून व्हांवता। ते खातीर म्हादयच्या कुशीक आशिल्ल्या बागायतीन व्हड प्रमाणान उदीक भरलें। ताका लागून म्हादयच्या कुशीक आशिल्ल्या लोकांक ताचो धोको निर्माण जाला। मजगतीं खाडकी सावर्शा ह्या वाठारांतलो बंधारो पुरायपणान उदका पोंदाक गेल्ल्यान ह्या वाठारांतल्या लोकांक आनी तांच्या बागायतीन धोको निर्माण जाला। कोट्यांनी रुपया खर्च करून फाटीं सांतिनेज खाडी दुरुस्त केल्ली। आजून ही खाडी आनी तिका जोडिल्ल्यो खोळयो अर्दुकुटेज बांदिल्ल्यो आसात। फाटीं पावसान तुंबून कारणान ह्यो खळयो उसपुपाचें काम सुरू केलें, पूण ह्या अर्धवट कामा उपरांत कुशीकची माती भुसभुशीत जाल्या आनी झाडां मुळासकट हुमतून पडपाक लागल्यात। कांय झाडां पडपाच्या वाटेर आसात। खूब आदीपासूनच्या ह्या पोरण्या झाडांक भक्कम आधार ना। एके वटेन पर्यावरणा दिसा सरकार झाडां लाया, झाडां जगयात अशी नारेबाजी करता, जाल्यार दुसऱ्या वाटेन आशिल्ल्या झाडांची सरकार सारकी कुयदाद घेयना अशेंच दिसून येता। समाज वावुरपी अभिजीत प्रभुदेसाय हाणें सांग्यार IIT विरोधांत आपयल्ली बसका आयतारा बरीच तापली। प्रभुदेसायन सांगेकारा मुखार IIT प्रकल्पाचो तुमकां कांयच फायदो जावपाना, मात भायल्या लोकांक फायदो जातलो अशें म्हणीत IIT लोकांचे करपी लुकसाण स्पश्ट केलें। मात सुभाष फळदेसायाच्या बऱ्या मागप्यांनी ह्या बसकेन येवन आमकां IIT जाय अशें नारे गावन IITक तेंको दिलो। आमी लोलयेच्या गांवांत जेन्ना IIT पयली हाडिल्ली, त्या गांवांत आमी ते लोकांक पळयले कशे लोकांनी झगडून आपल्याचे जमन्यो राखल्यो। ते हितून तेंकां कागद मेळ्ळी। तेणी RTI घातल्यो, कागद मेळ्ळी आनी ती कागदां कितें सांगतात आयकून घ्या। ही जमीन जी आसतली, जी IIT म्हणून जी ते व्हरतले, तेका पयलीं सबंद कंपाऊंड बांदतात। सगळ्या पयलीं मेळावली कंपाऊंड बांदून कॉमेस करता म्हणून लोकांक आपली जमीन राखपाक थंय उबी रावपाक पडलें। पयलीं कंपाऊंड बांदतात। कंपाऊंडा भितर कितलो लोक आसतलो? 2000 ते 5000 लोक आसतलो। तेंची फॅमिलीज आसतल्यो, तेंचे वर्कर आसतले, तेंचे थंय शॉपिंग सगळे आसतले, तेंचे पोस्ट ऑफिस, तेंचे हॉस्पिटल, तेंचे सगळे भितर, हॉटेलां पासून भितर।
आणि जेन्ना लोलयेच्या लोकांनी तांकां विचारले आमच्या लोकांक जॉब आसतले तेणे म्हणले एक सुद्दां जॉब कोणाकूय आसपाचो ना. तेंचे गांवच्यान दुसरे गांवचे पयसुल्ले गांवचे लोकांक हाडून हांगा बसयतले. तेंचे गार्डन करपाक रांदपाक सगळे कोण आमचे आसपाचे ना हे स्पश्ट आसा. हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटची सगळी जमीन जातली. इतलेंच न्हू, आमचे गोंयचे सरकारान तांचे कडेन एग्रीमेंट सायन केला, कॉन्ट्रॅक्ट सायन केला की सांग्यार केप्यार लागीं खंयचेय भागांनी जेन्ना जॉब तयार जातात पयले जॉब तांचे फॅमिलीक मेळटले. हे आमचे गव्हर्नमेंटान करून दिल्लें आसा. मिटींग घेतली त्यांनी यांना पळयले आयज हे लोक जे आसात ते खंयचे भायले गांवच्यान हाडले आसा. आमी असं खूब सांगावेले आनी सांगावेले आमी IIT सपोर्ट करतले आनी खंयच्या तरावो आमी IIT करतले. कोंकोलीम युनियन क्लब ह्या संस्थेच्या नांवान भलायकी शिबीर कुंकळे वाठारांत आसा अशें बोगस पत्रक छापलां. हो प्रकार कुंकळे नागरी आनी ग्राहक मंचाची अध्यक्ष लॉर्ना फर्नांडीस हांणी उक्ताडार हाडलो. ह्या विशीं आमी कोंकोलीम युनियनचो अध्यक्ष सूरज आंबे हाका संपर्क साधलो. आमी हे सभाघर फकत भाड्याक दिलां. आमचो ह्या शिबिरा कडेन कसलोच संबंद ना अशें तांणी सांगलें. तशेंच ह्या प्रकारा विशीं आपूण चौधरी हांणी हें पत्रक छापलां ताचे कडेन लेगीत उलयले. ताणें आपलें मत मांडलें. आमकां ती कंप्लेंट मेळ्ळ्या की सिटीजन फोरमा कडल्यान. सो आनी तुजो नंबर दिल्लो म्हाका तांणी की तुका कॉन्टॅक्ट कर म्हणून, कित्याक तुका चड म्हायती आसतली म्हणून. म्हाका खबर ना तुजें कितें रिलेशन त्या इश्यू कडेन. ना ना म्हाका रिलेशन मुगे कांय ना. आमी एक क्लबा प्रेसिडेंट हांव कोंकोली नेवाचो. अच्छा. आनी आमी एक हॉल आसा, सकयल 2 हॉल आसा ती आमी रेंटल दिता. शेनवारा राती वेळार म्हापशा गांधी सर्कला कडेन तशेंच थिये कोलवाळे पर्वरी साळगांव वाठारांतल्या चॅकपोस्टाचेर पुलीस तैनात दवरिल्ले. दर शेनवारा म्हयन्यांत 1-2 फावटी खाशेली ड्रायव्ह जातली अशें म्हापशा PIन सांगलें. SP शोभित सक्सेनाच्या आदेशा प्रमाण आनी म्हापशा DYSP जिवबाद दळवी हांच्या मार्गदर्शनान सुरू केल्ली ही खाशेली पेट्रोलिंग मोहीम. आयकात थळावे ह्या संदर्भात कितें म्हणटात ते. कारण पेट्रोलिंग करप ही एक्चुअली पुलिसीचें कर्तव्यच आसा आनी हो आतां रातचो टायम. आनी दुसरो विशय येता तो आतां सरकारान सांगला की चलन जे दिवपाचें आहा पळय तेजेर रेस्ट्रिक्शन हाडलेलें आसा. पण हांगा आतां आमी मातशी नजर मारली पळयता जाल्यार काही युवा जे आसा पळय ते आपल्या बायकाचेर विदावट हेल्मेट आसले. त्यामुळे पोलीस हांगा पेट्रोलिंग करताले आनी तांकां तेंच्यांनी हाडयलें आनी चलन दिलां. सो ती बरी गजाल म्हणूं शकता आमी. आनी ह्या म्हापशान गांधी चौकांतल्यान जेन्ना पळय भितर सरता आसतना कोण येता आनी कोण वयता हें कळना. त्यामुळे पुलीस आपलें काम करता जाल्यार एक बरी गजाल आसा. त्यामुळे एक सामान्य नागरीक ह्या नात्यान हांव हें एप्रिसिएशन दिवंक शकता. आवय बापूय अभ्यास करपाक सांगता ह्या कारणाक लागून निर्शेल्ल्या नुवेच्या 10 वर्साच्या भुरग्यान घरांतल्यान पळ काडलो. ह्या विशीं मायणा कुट्टरी पुलिशेन तपासपाची चक्रां वेगान घुंवडावन ह्या भुरग्याक 25 मिनटां भितर मडगांवच्या बस स्टँडा वयल्यान ताब्यात घेतलो. त्या उपरांत समुपदेशनाचे मजतीन ताची समजूत काडून ताका पालकांचे सुवादीन केलो. भुरगो घरांत नाशिल्ल्यान ताच्या आवय बापायन मायणा कुट्टरी पुलिशेन कागाळ केल्ली. ह्या कागाळीच्या आदाराचेर पुलीस निरीक्षक मोहन गावडे हाणें 3 पथक तयार करून भुरग्याचो सोद घेतलो. 3 पथकांनी ताचो सोद घेतलो. निमाणे मडगांव बस स्टँडार सोद घेवपी पुलीस पथकाक हो भुरगो सांपडलो. तांणी भुरग्याक विश्वासांत घेवन विचारले उपरांत आपूण कर्नाटकाच्या भुशीक वाट पळयता अशें ताणें पुलिशेक सांगलें. भुरग्यांचेर अभ्यासाचो इतलो प्रेशर वाडिल्लो आसा की कालूच एक घटना घडल्या तितून एक 10 वर्साचो चलो नुव्यान हांगासरलो वो अभ्यासाच्या प्रेशराक लागून घर सोडून गेल्लो आसा. सो तुमकां कितें दिसता की अशी भुरग्यांची ही मानसिकता कित्याक लागून जाल्या?
ऑनेस्टली स्पीकिंग न्ही आतां इफ आमी पळोवपाक गेले जाल्यार हे 10-year-old चायल्ड सो पळोवपाक गेले इन कंपॅरिजन ओवर द इयर्स भुरग्यांची एज कमी जायत आसा वेन इट कम्स टू स्टडी प्रेशर अँड एज अ कावन्सिलिंग सायकॉलॉजिस्ट ओवर द इयर्स हांवें पळयलां की 3 मेन रिजन्स असतात विच affects them and which makes them to do something wrong. First असता parental pressure. ओके घरान इतलो प्रेशर असता की आपल्या भुरग्यान बरें करपाक जाय इतके कंपॅरिजन जाता घरान की पॅरंटल प्रेशर खूप हाय असता अँड दॅट इज द रिजन द चायल्ड फील्स द स्ट्रेस ऑफ परफॉर्मिंग हाय एकदा त्या भुरग्याची IQ तितकी आसना पूण तो इतको त्या प्रेशरान वता दॅट ही वॉन्ट्स टू परफॉर्म वेल बट फेल्स टू डू सो सेकंड मेन रिजन आमी सोसायटल प्रेशर आता स्कुलान सुद्दां आमी पळयलें जाल्यार प्रेशर आसतात अँड लास्ट मेन थिंग इज कंपॅरिजन हे कंपॅरिजन कोणाय वांगडा आसपाक शकता फ्रेंडा वांगडा आसपाक शकता क्लासमेटा वांगडा आसपाक शकता रिलेटिव्हा वांगडा आसपाक शकता सो ह्या कंपॅरिजना खातीर ह्या प्रेशरा खातीर आतां पळोवपाक गेले जाल्यार ल्हान ल्हान भुरग्यांक सुद्दां तो प्रेशर पळयता आणि आतांच्या सोसायटीन कॉम्पिटिशन इतकें वाडलां न्ही मॅम की इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट टू सर्वायव इफ यू डोंट परफॉर्म वेल सो हे ल्हानपण आसून जेन्ना भुरगो पळयता आनी आयकता पळय दॅट इज द रिजन दे फील दॅट प्रेशर अँड दे डू एंड अप डुईंग समथींग रॉंग आनी ताचे रिजन आसा की अशें मागीर स्टेप्स घेतात भुरगीं वीच दे रिग्रेट इन लायफ लेट विसवा उपरांत परत एक फावट येवकार आतां पळोवया फुडल्यो खबरो कलंगूट सर्कल ते कलंगूट दर्या मेरेन रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या पळयता थंय सगळ्याक रस्तो फोंडकुलांनी भरला पावसाचे दीस आशिल्ल्या कारणान फोंडकुलांनी उदक भरून उरता ताका लागून अपघात जाता कलंगूट पर्यटकांचो यो वच करपी वाठार एकदम वायट अवतिकाय जाल्ल्या ह्या रस्त्या खातीर पर्यटक आनी टॅक्सी धंदेकार बरेच त्रास सोंसचे पडटा ताका लागून ह्या रस्त्याची दुरुस्ती बेगोबेग करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या हे रस्त्याक किती त्रास जाता तुमकां रस्त्याचे त्रास जाता म्हणजे ते होणके पडल्या आनी सगळ्यो गाडयो ब्लॉक जाता ते होणक्यां खातीर वचून कोणी स्लो रावलो सगळे त्रास जाता आनी दुसरे एक दोन हे पडल्यात सुद्दां थोड्यांक उदीक भरल्या काय तांकां कळना हुणको आहा म्हणून थोडे पायस येयल्या काय ते होणक्यान वयता आनी पडटात सुद्दां आमी धांवन वयता तांकां उखलतात मागीर ते प्रॉब्लम जाता तांकां पांयांक लागता हातीक लागता हे त्रास जाता आतां कितले वर्सां जाली रस्तो केल्या रस्तो केल्यार आतां जाले 1-2 वर्सां इले जाल्या आनी हालीं एक करूंक ना न्ही आनी ऑडमीट केल्लो तितलोच आनी आतां काय ना आतां ते होणके पडल्यात मातशे ते होणके पडल्यात आनी फुडें थंयसरय प्लॅन्टन लिवा कडेनूय त्रास जाता ते टर्न आहा प्लॅन्टन लिवा कडेन थंयसरय मातशे होणके पडले It's been a week since I came to Goa, and yes, it's last Saturday. It's a beautiful place. Monsoon is just amazing, but the roads are really pathetic, especially the road all the way from the Kalangut Junction to the Kalangut beach is really worse. I took a rented bike, and I was about to fall down 2 times yesterday because of this road, and really disgusting. Government really should do something about this road. Otherwise, a lot of tourists come, but what if they get hit and many people drink and drive, and nobody is here to stop them. So it's very important that government take some precautions to stop or do something about this road so that पुलीस दळाच्या 3 पुलीस उप अधीक्षकांची आणि 38 पुलीस निरीक्षकांची बदली केल्याची माहिती मेळ्ळ्या
हातूंत 3 पुलीस उपअधीक्षक म्हळ्यार सुनीता सावंत, सुचेता देसाय आनी एडविन एस कुलासो हांचो आस्पाव आसा. पुलीस निरीक्षक अमरनाथ पासी हांची बदली वास्कोच्या रेल्वे स्टेशनार केल्या, जाल्यार अरुण बाकरे हाची वाळपयच्या पुलीस प्रशिक्षण शाळेंत केल्या. योगेश सावंत हाची बदली रायबंदरावेल्यान क्रायम ब्रांचीन केल्या. वट्ट 38 पुलीस निरीक्षकांची बदली वेगवेगळ्या सुवातेचेर केल्या. दिवचल शारांत येवपी धबधबो वाठारांतल्या घसघस्याचे अस्तित्व राखून दवरपाक पावलां उखलची अशी मागणी थळावे लोक करतात. फाटल्या कांय दिसांच्यान पडिल्ल्या पावसाक लागून हो घसघसो खळखळून घसघसपाक लागला. थळाव्या सयत शारा भायल्याय सैममोगींची पावलां आतां ह्या घसघश्या कडेन वळपाक लागल्यात. मात खाण वाठारांत आशिल्ल्या ह्या घसघश्याचें अस्तित्व संकश्टांत आयलां अशी भिरांत लोकांनी उक्तायल्या. आमी हांगा भितरले वाठारांतल्या प्रसिद्ध धबधबो हांगा उबे आसात. हो जो तुमकां पाण्याचो फ्लो दिसता तो धबधबो आनी हो धबधबो अनेक वर्सां पासून चालू आसा. आनी ह्या धबधब्यार जे मजा लुटपाक तरेतरेचे लोक वेगवेगळ्या गांवांतसून लोक येतात. कोण न्हांवपाक येता, कोण कपडे धुवपाक येता आनी आतां तुमकां दिसता आसतलें हांगासर लोक मजा घेतात ते. हो धबधबो हाज्या पयलीं बरोसो व्हडलो फ्लो येतालो आनी आतां कितें जालां ते मायनींग स्टार्ट जाल्या कारणान मायनींगची खोल पिटाय गेल्या कारणान थोडो फ्लो गिमान कमी जाता, पण धबधबो असो बंद म्हणून केन्नाच ना. पावसान व्हडलो येता, मागीर आमी कितें करता, ज्या टायमार गिमान पाण्याचो फ्लो कमी जालो तेन्ना आमी दुसरे कडेन पाणी डायवर्ट करता. पण ते सुद्दां लोकांक यूज जाता, लोक कपडे धुतात, न्हाता, जाय जाय ते हेका कारणान यूज करतात. तेन्ना हांव अशें म्हणटा की हो धबधबो आमकां टिकोवन दवरपा खातीर आमी सरकारान आनी गांववाल्यांनी प्रयत्न करून हो टिकोवंक जाय. कसो करपाक जाय अशें आहा, एखादो कोण तरी शीक पडलो आनी हांगा पाणी जर थंय येवन न्हालो जाल्यार तो ऑटोमॅटीक काही प्रमाणात तो बरो जाता. अशें एक देवाचे चमत्कार हांगासर आसा. आनी पण तुमकां हें पाणी दिसता, तुमी म्हणटा येता कशें पाणी, तर हें एक व्हडल्या उंच डोंगरावयल्यान पाणी येता. काही तुका लोकांच्या ठिकाणी थंडार पाणी मेळना हांगासर, पण आमकां हांगा चमत्कार असो जाला की एक डोंगरासून सकयल पाणी गावता. म्हणजे देवाचो चमत्कार आनी खरोखरच हांगा देवाचे चमत्कार जाल्ले आसा. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता किंवा आमच्या कावन्सिलरा कडेन आनी गांवच्या लोकां कडेन सगळ्यांनी एक जावन हांगा ब्युटिफिकेशन करपाचें. जर आमी हांगा ब्युटिफिकेशन केलें. मर्डेवाडा मोर्जेच्या मुखेल रस्त्याची सध्या चाळण जाल्या. रस्त्याचेर व्हडा प्रमाणात फोंडकुलां पडल्यात. ह्यान पयलीं ही फोंडकुलां थळाव्या सरपंचान भरून काडिल्ली. मात आतां परत रस्त्याचेर फोंडकुलां पडल्यात, हाचे खातीर हांगा अपघाताचें प्रमाण वाडलां. लागून तो खड्डो परत हें जालो आनी तो खड्डो इतको व्हडलो जाल्लो आसा की आतां तो एकदम धोपारभर जाला. आनी राती जवळ जवळ 12 सुमार आमकां कसलो तरी व्हडलो आवाज येयलो म्हणून आमी उठले जाल्यार हे खड्ड्यासून सामके म्हाज्या घरा कडेन येवन 4 जाण पडले. आमी मागीर बेगोबेग उठले, आमची भुरगीं उठली आनी पळयलें की रक्ताचे सामके पांय बी फुटलो हेजो. आनी ताका आमी मागीर बँडेज लायली. ताका लायता म्हणसर आणखी जो एकटो येयलो दुसऱ्या स्पिडीन तो समतो रस्त्याच्या मदीं पडलो आनी बेशुद्ध जालो. मागीर ताका पाणी लायलें. आतां सांगपाची म्हटल्यार कितें आसा, रस्तो हे जालो आसा आनी ही जी गाडी जी आसा ती जवळ जवळ खूब दीस जालेले आसा पार्किंग नो सामकी मदीं. ताका लागून लोक खड्डो वळटपाक ते सायडीसून वयता. ते हांव मागता की ही जी गाडी आसा किंवा रस्त्याचे मदोमद जे गाडी पार्किंग करता ताका लागून खुबशे घटना घडटा. 4 दीस जाले
अशीच कोणीतरी माझ्या तुळशीचेर अशीच गाडी मारली आणि कोणतरी पळलो. ते मागता की बेशिस्त वाहने पार्किंग करतात त्यांचेर सरकारान कारवाई करची. आणि हो जो खड्डो पडलो हो जो मे म्हयन्यात पडलो हांवें PWDक सांगलेले तेजेर काहीतरी उपाय करा म्हणून. कित्याक तेन्ना जर सारको केल्लो मे म्हयन्यात जाल्यार आयज ही घटना आयज दिसान दीस घटना घडत आहा. जवळ जवळ म्हाका दिसता दिसाक कमीत ते 6-7 जाण तरी पडटा. दिसाचे थोडे रातचे कितके पडटा आमकां आवाज जाल्यार कामी येता. भजन दिंडी आणि विठ्ठल माऊलीच्या नावाचो गजर करीत मुळगांव वारकरी संस्थेचो मामनी उत्सव आयतारा भक्तिभावान मनयलो. मुळगांवां जाल्ल्या ह्या उत्सवाक वारकरी व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. मुळगांव वारकरी संस्थेच्या पंढरपूर पायवारीक अंदू 12 वर्सां पुराय जाल्यात. फाटल्या 2 वर्सां सावन कोरोना महामारीक लागून हो उत्सव मनोवपाक मेळूंक नाशिल्लो. आता कोरोनाचें प्रमाण उणें जाल्ल्यान ह्या वर्सा मुळगांवच्या वारकऱ्यांनी व्हडा उमेदीन हो उत्सव मनयलो. जाणटी धंदेकार भर पावसान रस्त्याच्या कुशीक बसून आपलो धंदो करताले. ते खातीर तांकां पोरण्या मार्केटाच्या संकुलान स्थलांतरीत केले. नव्या नूतनीकरण केल्या ह्या पोरण्या बाजाराच्या संकुलांतल्या धंदेकारांक तेको दिवचो अशी विनवणी आमदार दाजी साळकारान केल्या. शेनवारा वास्कोच्या पोरण्या बाजाराच्या संकुलाचे उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार मुळगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीज, नगरसेवक शामी साळकार आनी हेर हाजीर आशिल्ले. म्हणजे खूप उमेद जाता. आज ही सगळी आमची गोंयकार भाव भयणां हांगा धंदो करताली कितलीं वर्सां, आनी हो खूब घाण आशिल्लो अवस्थेन हो आतां जो पळयता तो मागीर आमी रिनोवेट केलो. रिनोवेट करतकूच तांकां आमी रिक्वेस्ट केलें की तुमी भितर येवची म्हणून. कितें जातालें की खंय तरी ही सगळी लोक भायर बसताले आनी भायर बसून फुटपाथ ब्लॉक जाताले, आमचे रस्ते ब्लॉक जाताले, पार्किंगाक स्पेस मेळनाशिल्लो, अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाताल्यो. पूण तांकां आमी सांगलें आमी तुमच्या खातीर हो रिनोवेट केला, तुमी भितर येवची म्हणून. पूण तांचोय प्रॉब्लेम कितें आशिल्लो, लोक कितें करतात, लोक भायल्या भायर सामान घेता आनी वता. आनी खंय तरी आज आईक पयलें जाल्यार कोणाकूच पळय जाणटी लोक आसा जी हांगा तितली वर्सां जालीं धंदो करतालो, ते आमच्या एका उतराक ती आज सगळीं आज भितर आयली. आज ती भितर येवन जालें कितें की आज खंय तरी रस्ते आमचे मातशे क्लियर जाले, फुटपाथी क्लियर जाल्यो. सो म्हजी आज सगळ्या वास्कोकारा कडेन, मुरगांवकारा कडेन, दाबोलेकारा कडेन विनंती, तुमी खंय तरी आज तांकां सपोर्ट करात. आज तुमी पळयशीत ती सकाळी फुडें येतात 7 आनी रातची 8-9 पर्यंत एक जाणटी मनीस आपलें पोट भरपा खातीर, आपल्या भुरग्यांचें पोट भरपा खातीर आज ती आज धंदो करता. सो तांकां आज खंय तरी सपोर्ट करप हें आमचें कर्तव्य आसा. आमी मातशे थोडो त्रास काडया आनी भितर हांगा आज तुमकां तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे
आमच्यो ज्यो डेली जाय त्यो वस्ती म्हणजे गांवठी भाजी, आमचे तेल नाल्यार मिरसांगो जाय ते तुमकां सगळे हांगा मेळटात. सो सगळ्यांनी हांव वास्कोकारा कडेन मुरगांवकारा कडेन एक म्हणजे हात जोडून विनंती की तुमी आज तांकां सपोर्ट करपाचे. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.